मार्गप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22 वर्सो वळ 34 ते 44 आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गवळी नासलोल्या शेळ्यां पोरी आसली देखून काळजांत तावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. भोंवतणच्या मोल्यांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाड. आनी पोट्टीपाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवूंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 200 दिनाराचे उंडे विकते घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें कितें? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्या हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायात म्हूण ताणें तांकां फर्मायलें. म्हणटच तीं 100 आनी 50 जोम्यांनी कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सर्गार दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कोडे दीत आसलो. तश्योच 2 मासली ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगलीं जेवलीं आनी धादोशीं जालीं. उंड्याचे आनी मासलेचे उलोले कुडके तुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. उंडे केले ते दादलेच 5000 आसले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.